दिवचले पीएचसीची व्हिजिटिंग कमिटी निदो काडटा. हॉस्पिटल गलगलाक आयला आणि व्हिजिटिंग कमिटी नजर घालिना म्हूण दिवचलचो आमदार नरेश सावळ आरोप करता. नरेश सावळान पीएचसीचे इन्स्पेक्शन केले. पीएचसीन फक्त 2 दोतोर आशिल्ले. एक्सरे मशीन आसा पूण अजून सुरू केल्ले ना. नळाक टेपी मारल्यात. एम्ब्युलन्स काय परत परत बंद पडटा. व्हिजिटिंग कमिटीन सरकाराच्या फाटल्यान लागून सगळे जाग्यार घालचे म्हूण सावळ मागता. दिसान दीस पेशंट वाढत आसा आणि डॉक्टर कमी जायत आसा. हांगा जर पळयलें जाल्यार फक्त 2 डॉक्टर आसा. टॉयलेट जे पळयलो आमी, टॉयलेटाचे टॅप जे आसा पळय ते कपड्यांनी बांदून दवरल्या ते पळयले. हे वास्तवीक ही जी कामां आसा ती व्हिजिटींग कमिटीन पळोवपाक जाय. म्हणून एकंदरीत जर पळयत जाल्यार हांगासर व्हिजिटींग कमिटी आसा पळय ती सबशेल फेल जाल्या कामां पळोवपाक. एक्सरे मशीन जे आसा ते हांगा फिक्स केल्ले आसा. म्हाका खबर ना केन्ना ते सुरू जायत. एक एम्ब्युलन्स आसा ती खटारो ती चलत ना. 4 दीस चलता आणि 28 दीस बंद. व्हिजिटींग कमिटी आसा तेंच्यांनी आपले हे सरकार हे ते बी घेवन बसच्या पेक्षा लोकां खातीर लोकांची गरज म्हणून ह्या हॉस्पिटला खातीर सरकाराच्या विरोधांनी तेंच्यांनी आवाज करप खूब गरजेचें आसा. हॉस्पिटलाच्या भायर जर पळयत जाल्यार कचऱ्याची राशी पडल्या. घाण जाल्या कचरो तो साफ करपाक कोण तरी फुडाकार घेवपाक जाय. भारताचे आदले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आणि क्रांतिकारी मदन मोहन मालवीयाक सरकार भारत रत्न दिता. हो देशाचो सगळ्यात व्हडलो नागरी पुरस्कार. वाजपेयी आणि मालवी दोगांचोय 25 डिसेंबराक नातलाचे दिसा वाडदीस. बिरेस्तारा मालवीयाची 153वी जयंती. तांचे वाडदिसाक हो पुरस्कार भेटयतले. मदन मोहन मालवी 1909 आणि 1918 काँग्रेसीचे अध्यक्ष आशिल्ले. शिक्षणाच्या मळारूय तांणी भरपूर वावर केला. राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जीन ट्वीट करून ही खबर दिली. Today we are very happy to know that the Bharat Ratna has been decided to be conferred on Atal Bihari Vajpayee and Madan Mohan Malviya. People of this country loved Atalji like anything, and he still continues to be our inspiration forever. And that's why Atalji changed the whole political idiom in the country. He presented a model of good governance, and we all are inspired by his eloquence, and this is one decision which will be lauded world over. The same is true about late Madan Mohan Malviya ji, because he did pioneering work in northern India in the field of education. He was an active social leader, educational leader, and also a political leader. इतल्याने खबराचित्र हांगा सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.